सुरवातेक आमी गायन करुया. सगळीं आमी एकठांय जावया. गायनाचो अंक A26. सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी लागीं सोरया. बोलया देवाक वाखाणुया. आनंद आमचो ताका जोया. कारण तूं कडक दोनिया. जिवितांतूं सोरू दोनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा कोर. तुज्या राज्यान भरून पावय. कारण तूं कडक दोनिया. जिवितांतूं सोरू दोनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा कोर. तुज्या राज्यान भरून पावय. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भावा भयणांनो, देवाचो अजापवंत गूट म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत. मनशा सोयबान आमचे मदें आयलो, जियेलो आनी वावुरलो. तो परगट्टालो तो संदेश आयकून आनी तो करतलो ते अजापा पळोवंक लोक ताचे विशीं घुस्पालोलो आनी मनशा रुपान आयलोल्या देवाक वळखूंक विसरलो. वेगवेगळ्या रुपांनी आमकां भेटूंक आयलो येतोल्या सोम्यांक खरेपणी वळखूंक आमकां सरोर निवळ नदर फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं मागुया. आयचो आयतार सान पेद्रू धोमदुताचे स्वांस्तेच्या वावराक भेटयला. पाप सायबा काल मिसावांच्या गांवांनी तळव्यांनी याज्ञिकांची आनी म्हत्वाशांची आखाणी करूंक ही स्वांस्तां वावुरता. आमचे मोदें मिशनरी म्हूण वाडूंक आनी जेजूची बरी खबर सगळ्या मनशांक पावूंक जेजूच्या खतखतीत मोगान आनी मिशनरी उर्बेन वावुरतली मिशनरी आमचे पवित्र सभेंतली उपजावंक एक खेरीत भाशेन आयच्या मिसांत मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. हे भेटेंत वांटो घेता आसतना आमी सगळीं खालते खायन आमच्या सख्ताय ओळखून घेवया. आणि सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानच सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. हे पासत पागिवून सदांच सांकवार मारी सगल्यांक दोतोरांक आनी भोवतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलीत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका कूद कोर, सोम्याका कूद कोर, क्रिस्ताका कूद कोर, क्रिस्ताका कूद कोर. सोम्याका कूद कोर, सोम्याका कूद कोर. Oi maneva kutsurgi, ani shanti tacha istak संसारी. Sorvis para deva surgicha raya,
सोडपूत वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या दोर वैभवापासून आमी तुका वाकता महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिल्वी तू संसाराचे बाप काढाय आमची काकूट कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी प्रार्थना बलिदान देवाक दिन वचन बरी ह्या ट्रिपेरा तांचे बसत आमी मागता मोगाळ बाप्पा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कटेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. इजायखेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो ताणें म्हणलें मनशाच्या पुता हांव तुका इस्रायेलाशीन म्हजेर फितुरी केले भोजेशीन धाडटा ती आनी ताची पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कोळपळ्यांत तांच्यो पूत धुवो आपल्या वाद्याच्यो आनी दारूण जाल्यान तांचीशी तुका धाडटा तांकां अशें सांग सर्वेस्पूर अमकें अमकें सांगता ती आयकूं वो ना आयकूं आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गरोण्यांक गमून येतोलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पुरा आमची काकलूत कोर तुजेरूच आसा आमची नदर म्हणुया सर्वेस्पुरा आमची काकलूत कोर तुजेरूच आसा आमची नदर स्वर्ग तुजे ठिकाण तुय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोड लायलोले असतात जबाब सर्वेस्वरा आमची काकलूत कोर तुजेरूच आसा आमचे नदर जशे चाकरांचे दोळे आपल्या गोरकानीच्या हाताचेर गोड दवरलेले आसात तशीच आमची नदर सर्वेस्वरा आमच्या देवान आमची काकलूत करीसोर ताचेरूच लायलोली आसा जबाब सर्वेस्वरा आमची काकलूत कोर तुजेरूच आसा आमची नदर काकलूत कोर सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर मुनीस आमची एकदम चड बेपरवा कोत्ता खरेंच आपलीच बोडाय दाखयलोल्यांच्यो मुस्कुऱ्यो गर्वान फुलोल्यांची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा जबाब सर्वेस्वरा आमची काकलूत कोर
तुजेरूच आसा आमची नदर. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानू, इतले उटोम प्रकाशनीन पासत हांव गोरवान फुलो ना जावंक म्हाका स्वतांक म्हजे कुडीक दिल्ल्या एक कांटो हो कांटो सोयतनाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 पावटी प्रार्थना करूंक तातलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अशोकतायेन म्हजें बोल संपूर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोल म्हजें सवें वस्त्याक खोशयेन म्हजे अशोकतायेची वडवीक करतलो. म्हणटोच क्रिस्ता खातीर म्हजे अशोकतायेनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळण्यांनी हांव मुरगडटां. कित्याक जेन्ना हांव हुस्कोत तेन्ना हांव सोक्तीवंत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळे उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू थंयथान भायर सरून आपल्या गांवघरा गेलो आनी ताचे शिष्यूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतूच तो देवस्थानांत शिकूंक लागलो. आनी सभा जाणां ताका आयकूंक ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगलें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली. आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घडटात तीं कशीं. ओ तूं वय न्हय गाय. मारयेचो पूत जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमांव हांचो भाव. ताच्यो भयणी आमचे मदें रावतात न्हय. आनी ती ताचे विशीं घुस्पतालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्यांक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच घराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्यां मदें मान ना. आनी तुवें कसलेंच विजमीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, डॉक्टर सिस्टर रूथ फाव ही जर्मन एक माद्र भयण. संवसारी दुसऱ्या विश्व झुजान तेंचे गोंयत गोदा सगळें इसोर काबार जाल्लें आनी भुरगे पिराय ह्यो सरी फ्रांस ह्या देशांत इसोर बेता
आनी तुवें खंय आपले दोतोरकेचें शिकोवप करता. उपरांत सोसायटी ऑफ द डॉटर्स ऑफ द हार्ट ऑफ मॅरी ह्या संस्थेंत ती भितर सरून माद्र जाता. बाबयनानो, एक डॉक्टर एक माद्र कशी तिका 1960 ह्या वर्साक सातन पार्ट ऑफ कराची थंयसर खंय ती भितर सोदता. आनी पाकिस्तानांत ह्या देशांत आपलो बरो वावर सुरू करता. पण बाबानो, ह्योच तरेक हे माद्र भयणीकूय लोकली अशें म्हणटाले वॉज कन्सिडर्ड द पाकिस्तान्स मदर थेरेसा. आनी कितें वावर हे माद्र भयणीन केल्लो काय तेका लागून भाशेन पाकिस्तानांत ही पिडा लेपराची पिडा गंभीरतायेन आसली आनी ती गरिबाची पिडेंत आसलेल्यांची एके भाशेन खंय मोगान सेवा करताली. ह्या लेपराचे पिडेचेर जैत मेळोवंक सरकार तशेंच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हांचे सांगात आहा ही पिडा पयसावंक ताचेर जैत मेळोवंक हे माद्र भयणीचो खंय जाय तो एक वर्तो हात आसलो. आनी ह्या तिच्या बऱ्या वावरा खातीर तिणें एक भाशेन ह्या पिडेक एक भाशेन वावरूंक मॅरी एडलायड लेप्रेसी सेंटर हें खंय तिणें स्थापलो. ह्या सगळ्या तिच्या बऱ्या वावरा खातीर पाकिस्तान्स हायेस्ट सिविलियन अवॉर्ड निशानी क्वायदी आझम हो खंय इनाम तिका फावो जालो. आनी तिच्या मरणाचेर तेन्ना ती सोंपली तेन्ना प्रायम मिनिस्टर सईद अब्बासी ताच्या मरणाचेर उलयतना खंय ताणें असो तो उद्गारलो. She may be born in Germany, but her heart was always in Pakistan. ह्योच तरी जरी जर्मन ह्या देशांत ती जल्मली तरी तिचें काळीज सदांच पाकिस्तान आमच्या देशांत आसलें. भयणी बाबानो, सिस्टर रूथ फॉ ही दुसऱ्या एका देशांतली अनेक देशांत वचून थंयसर आपल्या बऱ्या उतरां आनी वावरां करण्यांतल्यान तिणें एके भाशेन उरती नामनां ह्या देशांत तशेंच संवसारांत तिणें मेळयली. भयणी बाबनो, आयचे वाचपां आमकां जेजूचें प्रवादीक कार्य उक्तें करता आनी प्रवाद्यांक तशेंच देवाचो संदेश दितल्यांक एके भाशेन न्हयकार तरेन तांकां दुमाळो सोंसूंक पडटलो हें एक भाशेन उगडापी करता. आयचे पयले वाचपान आमी भितर सरुया. एजिकियल प्रवादी हो प्रवादी आपलें प्रवादीक कार्य जे देवान हें आपणाक आपोवणें दिलां हें तो उक्तें करता. आनी हे कार्यांत एके भाशेन फुडें व्हरतना देव ताका शिटकायता. आपल्याच वाद्याची आनी दारूण जाल्ल्या बाबिलोनांत निर्वाशी आशिल्ल्या जेरुजालेचे पुर्जे सोशी ताका धाडटा. आनी थंय वताचो वावर करतना वताचो मोगाचो संदेश पुर्जेक परगटतना ताका न्हयकार आनीक एक भाशेन दुमाळो सोंसूंक पडटलो हें एक भाशेन उगडापी करता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान आमकां बागून पावलू हीच शिटकावणी आपल्या अनुभवांतल्यान आमकां उगडापी करता. देवाच्या बळाचेर सदांच ताणें पातयेवन चलूंक देवाच्या बळाचेर सदांच देवाचें बळ सदांच आपल्या जिवितान ओळखून घेवंक दर घडीतान ताणें जिवंक बागून पावलू आपल्याक फावो जाल्ली पिडे वरवीं एके भाशेन ही असोकताय तो ओळखून घेता. आनी असोकतायेंत बळ दितल्या ह्या जेजूचेर सदांच पातयेवन आमी जिवंक आमकांय एके भाशेन उलो करता. जाल्यार शिव वर्तमानांत जेजूचेच गांवची ताचेच येयलेली वाडलेली ही गांवची ताची ताका प्रवादी कसो मानून घेनात. कित्याक ती जेजूक आनी ताचे फामिलीक ती वळखताली. आनीक बासायलेलो सोडवंडार वो एका तेवयाच्या पुता वरवीं येवंक शकना
हे एक भाशेन खाताली जाल्यार त्या भायर जेजू त्या ह्या आपल्या गांवघरा आयलो तेन्ना तांचो अविस्वास तांच्या तोंडार सांगून तुवें कांयच बेजमितां करिनासतना दुसऱ्या गांवान आपलो वावर करूंक गेला ह्या खातीर एके भाशेन ती रागाबरीत जाल्ली पण बाबा न्हू आमच्या जिवितान आनी सूर्या असले अनुभव आमच्या जिवितान आमकां मेळटात काय जायते फावटी कडेन आमचे इश्ट आमचे फामिलीचे वांगडी आमचे बरोबर सदां वाडलेले सदां संगाती जियेतले जायते फावटी कडेन आमी जे कितें सांगूंक सोदता ते घोडे ते आयकनात जातले तांचेच कित्याक जायते फावटी आमचे असले इश्ट आसा तेन्ना घोडे आमी जायते फावटी तांचे आयकना कित्याक ती सदांच आमचे बरोबर आशिल्ली सदांचीच आमकां नाकात वी टेक देम फॉर ग्रांटेड आमकां ही सदांचीच वांगडी तांचे आयकूंक एके भाशेन तांच्या उतरांतल्यान तांणी फावो केल्ल्या मोगांतल्यान हे देवीक बरेपण ओळखूंक आमी जायते फावटी चुकता पण बाबा न्हू आमच्या जिवितांतल्यान दिसा दीस एक भाशेन आमच्या सांगाती आशिल्ल्या आमच्या बरोबरच्यांक आमकां बरें आवडेतल्यांक एके भाशेन तांचें बरेपण आमी ओळखून घेवन तांचे सवे आमचे दिनवाशी मोवन आमी दाखोवंक शिकुया जावं फुडें एक ल्हानसो वावर आमचे खातीर करता आमच्या घरांची येतले आमचे आवय कितले त्याग आमचे पासत करता तेचे सवे आमचे दिनवाशी मोवन आमी दाखोवया जावं फुडें आमचो बापूय आमचे खातीर एके भाशेन जायतो वावर करता आमकां आमचा बरो फुडार जावचे मेळचे खातीर भुरग्यांक बरे जिवितान एके भाशेन बरेपण फावो जावचे खातीर तांचे सवे आमचे दिनवाशी मोवन आमी दाखोवया आमचे इश्ट मित्र आमकां जाय ते बरे आवडेतात जाय त्या घोडीतांनी आमकां ते पावतात असल्यांक आमी एके भाशेन आमचे दिनवाशी मोवन दाखोवंक वावरुया दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो जे बरे मोन घेवन आनी जो बरो एक भाशेन वावर करूंक देवाचो वावर करूंक आमी जेन्ना फुडें सोदता तेन्ना दुसऱ्यांक लागून वावर आमी सोडून दिवचो न्हय जायते घोडे आमचेर आड उलयतले जायते घोडे आमचेर जायते आमकां एके भाशेन आडकोळी हाडटले जायते आमच्या जिवितान एके भाशेन कात दितले असल्याक लागून जो बरो वावर देवाचो आमी करूंक फुडें सरला हो वावर आमी सोडून दिवचो न्हय पूण हो वावर आमी देवाचे कुशे प्रमाणे आनी देवाक जाय ते भाशेन आमी शांती पावूंक आमी वावरूंक आमची पावलां फुडें घालुया तिसरे सुवातेर आमच्या फिरगोसांनी जावं फुडें आमच्या धर्मीक घरांनी वा आमच्या इस्कॉलांनी वा आमच्या कॉलेजींनी जायते यादनीक तशेंच म्हत्वाचे वागचे सुवातेर आमी एक भाशेन वेगळे तरेन तांचे सवे वागता बाबा न्हू असल्या सवे आमच्या यादनिका सवे आमच्या म्हत्वाची सवे आमी एके भाशेन उपकारी दोळ्यांनी पळोवन तांचे त्याग ओळखून घेवन तांचे सवे आमचें बरेपण आमी दाखोवंक वावुरया ह्या यादनिकां वरवीं आमी देवाचो रूपकार पळोवंक आनी आमच्या जिवितान देवाचें बरेपण आमी जोडूंक वावुरया हेच तरेन आयज हे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमकां सगल्यांक फावो जावंक हे कृपा आमकां मेळय म्हूण त्याच देवा कडेन मागुया सगळे आमी उबे रावुया आनी वेळार आमचो जोण एकल्याचो भावात सगळे आमी सांगातान आनी एकाच तळ्यान उचारुया सतमंदा देवाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पयतात्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मरेत आय जल्मलो पोसप्रा ताका ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेलेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपदिता देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय त्या जियांनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो
सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेत वक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी सुवार्थ आनी वेळार आमचे जोण एकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबीच्या फुडारांनी आपल्याक फावो जाल्लेले आपोवणे देवाचे मोगाचे देणे म्हूण स्विकारून आपल्या आपोवण्यांक सोंपता ते पुरी आपले मुन्यारपण चलूंक आनी आपले पोजीक जेजूचे नीज रूपकार ते जावंक पावंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. देशाचो आनी राज्यांचो कारभार चलयतल्या फुडारांनी पोशपातेचें आनी वेगळोचाराचें मन सोडून निस्वार्थीपण आनी जापसालदारेन पोजीची सेवा करूंक आनी उदीक करून दीन दुबल्यांची आनी भायरल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आख्खे मुनिस्कूल देवान रचलोली आनी आशिर्वादायलोली फामील म्हूण वळखूंक दर एका वियोधीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेचो सांगाती आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी तांकां मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज सान पेद्रू दोमदुताचे स्वास्थेच्या वावराक भेटयलोल्या आयतार आमचे मिशनरी कार्य म्हूण घेवंक जेजूची कोतकोतीत आनी धिरादीक मिशनरी कशी चलोवंक आनी आमची मदली मिशनरी आपोवणे उजवाडोवंक घडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोदयाळ बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. दाना तोयर वेळार आमी गायन करुया कितें घालताय त्या उंड्यान गायनाचो अंक C21. कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय ते कासी यादीक बाबाच्या हातान कितें वेगळी दवरताय म्हजो आत्मो आनी कूड म्हजे काळीजानी मन म्हजो संतोष आनी दूर सगळी म्हजी जीण घालता म्हजो आत्मो आनी कूड म्हजे काळीजानी मन म्हजो संतोष आनी दूर सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मावनाक आमी भेटयता ते बली वरवीं आमचे अंतस्कोना नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सभ्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या जोणेकऱ्याच्या फायद्याचो तुज्या सभ्या आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता भोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता Povit, 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 Dolbarazo, solves portu, povit, 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 Dolbarazo, solves portu, sorganizo sarbola, tucia voi bova. Utsorgi, dokazuzo. Sorvesporaci navieta, pieta takazo. Utsorgi, dokazuzo. बाबा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण संसुकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातूच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसरी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुळात Mavartato gote por gotuia. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যানে তলো, Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যানে তলো. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उदगास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळ्यान रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेडे आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलीत कर
तांकां आनी तुज्या इश्टा कडेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची ह्या गांवांची येतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज 3 वाजताचें बलिदान मेळटा अवतरी प्रेरा तांचेर तुजो कितें आशिर्वाद घाल. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेन जुजे तिचे पोती बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पादवासो बागेन दादन बागेन 2 दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरोवपाची नोंद रेखता. तर आमकां शुदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येथान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांखाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत जिवंक वेताना आमी गायन करुया आमकां पुरो जेजू. गायनाचो अंक D3. Tace promanitwa amka taco kuris tace puno jibi amka puro Jesu
ताचे प्रमाणे पण आमकां ताचो पुरीस ताचे पुनर्जीवीत जेसू मेलून ताची सवे रिगून रावूंक म्हाका फावले सर्वावून वच व्हरतो आदार सगळ्या वनेच उत्तम देणे आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाणे आमकां ताचो पुरीस ताचे पुनर्जीवीत म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन. प्रार्थया. बाबा येद्या वत्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्ल्याय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू या मी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. बाबेनो जिविताचे प्रकाश तशेंच आमचे फिरगोज बुलेटीन आशिर्वाद तयार करून दवरलेले आसात बीबीसी वांगड्यांनी येवन ते वचचे म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया जेजूक आमचे मदें दवरून गायनाचो अंक F7. जेजूक आमचे मदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशां जिखून जेजूक आमचे मदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशां